दाभाळ किर्लपारचो सरपंच दीपक पावसकार आणि आदलो सरपंच रमाकांत गांवकारां मदीं सध्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावेल्यान बरेंच पेटलां। आमदार गणेश गांवकारान बांदिल्ल्या शेडी खातीर टेंडर काडून सरपंच 3 लाख भितर उडोवंक सोदतालो असो आरोप गांवकारान केला। पावसकार म्हणटा सरपंच आसतना गांवकारान हिस्पा भायर पयशे मोडून निसणी घेतिल्ल्यो। दाभाळ किर्लपारचो सरपंच दीपक पावसकार आणि आदलो सरपंच रमाकांत गांवकारां मदीं फाटले कांय दीस आरोप प्रत्यारोप चालूच आसात। पंचायतीन व्हडा प्रमाणात घुसपागोंदळ जाला असो आरोप आदलो सरपंच आणि सध्याचो पंच रमाकांत गांवकारान परतून केला। ह्या पंचायतीन कशा पद्दतीन जे इलेक्ट्रिकल सामान हाडलां आनी 90% हाडलां आनी 10% हाडूना आनी ते 10% फ्रॉड जाला हे म्हाका 100% अशें दिसता। सेकंड थिंग, जो लॅडर हाडल्या त्यो लॅडर 10 हाडल्या आनी 15चे पयशे काडल्या आनी एका जबाबदार सेक्रेटरी आनी सरपंच हे दोगूय आसा। तिसरो जो म्हाजो मुद्दो आसा की जी मोरकांनी भांडोळ हांगसर जी शेड आसा ते शेडीचेरूच परत शेड बांदून पयशे जे फ्रॉड करून पयशे जे खावपाचे 3,57,510 रुपया। सरपंच दीपक पावसकारान रमाकांत गांवकाराचे सगळे आरोप न्हयकारल्यात। रमाकांत गांवकारान निसणी खातीर चड पयशे मोडिल्ले असो दावो सरपंचान केला। सामान सगळें डिस्ट्रिब्यूट केलें, नवी वाठारांक नवी पंचायतीन डिस्ट्रिब्यूट केलें आनी 10% आमी स्टॉलांक स्टोर दवरला जे आमच्यो धालो जात्रा जावं दिवाळी अशे सणाक ते जाय पडटा तेन्ना आमी ते जे 10% सामान आसा ते दिवपा खातीर थंय आमी स्टोर दवरला आनी ताका समज दिसता आनी हे ताका आमी पयलींच मिटिंगेक सांगलें, ग्रामसभेक सांगलें तर तेजे लक्षांत येना। तो पब्लिसिटी मेळपा खातीर हे जे इश्यू डेली वाडयता। आमी हेजो रेट आसा तो 800 रुपयान लायलो आनी जेन्ना रमाकांत म्हणटा सरपंच आसतना हेच निसणीचो रेट तिणें 1000 रुपया लायलो, म्हटल्यार 200 रुपयाचो डिफरन्स आसा। ते आमी फक्त हांगसर नवे रजिस्टर ते जवळ म्हणून दिलें, आमी फुडें तेजो टेंडरय काडलें ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि मयूर नायक। गोंयच्या शेतकारांक पारंपारीक शेती कशी करप आणि बरें पीक कशें काडचें हाचेर म्हायती दिवंक भारत स्वाभिमान शेतकारांचो महोत्सव घडोवन हाडटा। तरणे पिळगेन शेतकाम आनी फार्मिंगाक लागचे आनी खासा करून पारंपारीक शेती करची असो उलो भारत स्वाभिमानाचे कमलेश बानेकारान मारलो। शेतकारांचो महोत्सव 29-30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबराक बड्ड्या दिवचले जातलो। ह्या महोत्सवा खातीर नेटान तयारी चल्ल्या। हो महोत्सव शेतकारांचो, ताका लागून शेतकारांनी व्हडा संख्येन येवचें असो उलो भारत स्वाभिमानान मारला। तशेंच शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांनी महोत्सवात वांटेकार जावचे अशें कमलेश बानेकारान मागलां। सगळ्या गोंयकारांक आमची पारंपारीक शेती म्हणजे कितें हेचें ज्ञान जावचें, विशेष करून नवीन पिढी जी आयज फुडें सरता तेंच्यांनी शेती कडेन वळचें आनी पारंपारीक आमची जी सेंद्रीय शेती जी आसा तेचो स्वीकार करून तेच्या माध्यमांतसून बरें उत्पन्न घडोवन हाडचें हो एक संदेश सगळ्या गोंयकारां मदीं आनी नवीन पिढये मदीं पावचो। जी पडीक जमीन सोडलेली आसा ती पडीक जमीन तरणाट्यांनी शेती करपा खातीर घेवची परतून आनी सेंद्रीय शेती करची हो सगळो जो भाग आसा, विशय आसा तो आमी ह्या आमच्या संपूर्ण माध्यमांतसून मांडपाचें आसा। आमी शाळांकूय आव्हान केल्लें आसा, शाळांकूय निमंत्रण दिल्लें आसा की सगळ्या शाळांनी आपली भुरगीं जीं आसा ती मुद्दाम जावन हांगासर धाडपाचें हें सगळें जाणून घेवपा खातीर। प्रुडंटा खातीर उदय परब। बायणा वाठारांतल्या गार्डनाचें नूतनीकरण आनी वेवस्थापनावेल्यान मुरगांव पालिकेच्या बसकेंत बरोच बोवाळ जालो। हें काम चौगुले कंपनीक दिवप काय खासदार निधींतल्यान करून घेवप हाचे वेल्यान नगरसेवकां मदीं पेटलें। निमणें हें काम चौगुले कंपनीकूच दिवपाचो थाराव पालिकेन घेतलो। प्रुडंटान ह्या गार्डनाच्या दुर्दशेचेर रिपोर्ट केल्लो। वाट लायले सगळे मंदान वाट लायल्या वाट लावपी मंदा ना रे चले पास केले। मुरगांव पालिका मंडळाची बुधवारा बसका जाली। बसके वेळार बायणाच्या गार्डनाचो विशय आयलो। विशय बरोच तापलो। पालिका मंडळाच्या बसकेन लोक घुसले। गार्डन नवे करपाचें काम खासदार निधींतल्यान करपाक लोकांनी विरोध केलो। खासदार निधींतल्यान हें काम केल्यार गार्डन फुडें कोण सांबाळटलो असो प्रस्न लोकांनी केलो। काही राजकारण हांगा जावपाक सुरवात जाली म्युनिसिपालिटीन। स्थानीक कावन्सिलरान ताका विरोध करपाचो प्रयत्न केलो किंवा आनी काही कावन्सिलरांनी विरोध करपाक आमी MP फंडांतल्यान करता म्हणून। आमची एकूच मागणी आसली आज कावन्सिल मिटिंगान MP फंडांतल्यान गार्डन जालें जाल्यार ते मेंटेन कोण करतलो। आमी तांकां फकत सांगलां कितें हे MPचे फंड जो येयल्या ते आनी हूंय दुसरे कोडे बारीक बारीक पळय आमचे पळय काम आहा ते पयशे थिंगा व्हरून बायणा फिश मार्केट आमचो आनी सगळे टायल्स घालपाच्या ग्राउंड हा फुट्या पाटांतलो हे MP फंडाले पळय पयशे येयले हे थिंगा व्हरून ते फंड्स यूज करा म्हणून। निमणें हें काम चौगुले कंपनीकच दिवपाचो थाराव पालिका मंडळान पास केलो।
आम्ही रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की ते कावन्सिल मिटिंगाक घालून रेजोल्युशन घेतलें आसा की ते चौगुलेक दिवची म्हणून. आपणे कसल्याच प्रकल्पाक विरोध करूंक ना हे सगळे राजकीय कारस्थान असो नगरसेवक सुचिता शिरोडकाराचो आरोप. गार्डनाचे कितें आसा, गार्डन हे सगळ्याक जाय ते गार्डन ते म्हज्या हांवें घरा कडल्यान गार्डन हाडून ते दवरूंक ना उबारून. हे पळय येयल्ले हांगा न्हू ते शिकोवन हाडलेले सगळे मनीस आसात आनी आमची पळय ही चेअरपर्सन आसा तेचे सारके पयलीं हे जायना हांगा म्हणून हे आयज अशें जावपाक पावले. ती आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन कांयच करिना कामां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतलें हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.